समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची ओरबेभरीत परबी भेटोवपी संकल्प आमोणकर, आमदार मुरगांव मतदारसंघ, चेअरमॅन सिवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि श्रद्धा संकल्प आमोणकर, नगरसेविका मुरगांव नगरपालिका। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। कारापूर सरवणच्या आंदोलनाक गोंय क्रांती दिसा पेटली किट, आंदोलकांचो आडायलो मोर्चा। लोकांनी वेगळे तरेनूच केले आंदोलन, आंदोलकांक घेतले पुलिसांनी ताब्यांत। पत्रादेवी वाठारांतल्या हुतात्मा स्मारकाचें काम जाला पुराय, बेगीनूच जातले उक्तावण। 288 स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक मेळ्ळ्या सरकारी नोकरी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। रस्ते अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ट्रॅफिक सेल आनी येरादारी खातें करतात यत्न। गोंयांत येवपी पर्यटकांनी पाळचे येरादारी नेम। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आवाहन। कोपार्डे 72 स्कूटरी मदी जालो भिरांकूळ अपघात। अपघातात बायल आनी दादलो गंभीर जखमी। दोगांचेरूय हॉस्पिटलांत उपचार आसा चालू। फातोर्डा केवायसीच्या नावाखाला एका कुटुंबाची सायबर फटवणूक। कुटुंबाक घाली 10.20 लाखांची तोपी। पुलीस तपास आसा सुरू। आणि पुराय गोंयभर मनयलो गोंय क्रांती दीस। वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमदार आनी मंत्र्यांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओपून दिली सलामी। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। गोंय मुक्ती झुजाच्या हुतात्म्याच्या उगडासाक बांदिल्ल्या पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक बांदपाचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच उक्तावण जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। हो स्मारक फुडल्या पिळगे खातीर प्रेरणादायी थारतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच ताच्या सरकाराच्या काळात सुमार 70% स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळ्या आनी आतां मेरेन 288 जाणांक नेमणूक पत्रां दिल्यात असो दावो मुख्यमंत्र्यान केलो। 18 जुनाच्या ह्या दिसा गोंयांत एकूच सगळीकडे आवाज जालो की गोंयांत लोहिया आयलो रे आणि गोंयांत मुक्ती चळवळीक परत एकदा म्हणजे नेट आयलो आणि खऱ्या अर्थात गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल परत एकदा गोंयच्या प्रत्येकाच्या काळजांतल्यान पेटली आणि ही पेट्टा असताना सुद्धा वट्ट आमकां 14 वर्सां लागली, कारण भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि 47च्या उपरांत वट्ट 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी। आमकां 14 वर्सां सोंसलेले हाल, अपेष्टा, कष्ट आणि बलिदान आणि त्याग हो आमी विसरूंक ना आणि नक्कीच म्हजे सरकार तर मुळीतूच विसरूंक ना। म्हणून तर 1955 स्वतंत्र सेनातल्या संग्रामाक म्हणजे ज्यांच्या प्राणाची आहुती दिली, पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे ज्यांच्या प्राणाचे बलिदान दिले ज्यांच्यानी, तांकां आयजूय बी 60 वर्साच्या उपरांत सुद्धा तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो तांकां जे आयडेंटिफाईड जाले ते पावले। खूप वर्सां जवळपास 288 लेटर्स आम्ही एकदा न्ही दोनदा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला असत सुद्धा जाल्यारय तांकां ते ऑफर लेटर दिवची। आज आम्ही 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात दितले। हांवें हे फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आम्ही स्वतंत्र सैनिकांचे बलिदान विसरूंक ना, त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्र त्यांच्यानी केल्लो त्याग हो आम्ही विसरूंक ना। त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हणजे सरकार जे आसा हे सदोदीत हे याद दवरलेले आसा। पत्रादेवीचे स्मारक थोड्या दिसाच्या भितर पुराय जावपाचे आसा। हय, थोडोसो उशीर लागलो आसतलो, बट 60 वर्सां उपरांत काय जायना। 1955 त्यांच्यानी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची, कायम गोंयच्या फुडल्या जनरेशनान उरची। हे स्मारक कित्या खातीर तर हे स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स
हांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यान गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचे स्मारक आसा थोड्याच दिसाच्या भितर ताचें आमी अनावरण करतले त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याचभर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे जाले त्या सगळ्यांची नांवां आणि हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले ते कायमचे आमकां सदोदीत याद उरचे हाज्या खातीर आमचें सरकार हे वावुरता. गोंयांत रस्ते अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ट्रॅफिक सेल आनी येरादारी खातें यत्न करता. अपघात प्रवण वाठार वळखून येरादारी पुलीस गरजेचे उपाय करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. तशेंच गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस आपल्या पद्दतीन वावुरतात देखून सगळ्यांनी पुलिसांक सहकार्य करपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री सांगतात. राज्यात रस्ते अपघात वाढत आसा आनी हाका लागून जायत्या जाणांचो बळी वयता. राज्यात येवपी पर्यटक रेंटकार गाडयो घेवन आपल्याक जाय तशें चलयतात आनी हाका लागून अपघात जावन जायत्या जाणांचो बळी लेगीत गेला. मजगतीं रस्ते अपघाताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर येरादारी खातें यत्न करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. म्हणजे ॲक्सिडंट रोखपा खातीर मागीर ट्राफीक सेल आसूनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसूनी ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून आमी गोंयांतले ॲक्सिडंट कमी करपा खातीर सातत्यान जे ॲक्सिडंट प्रो झोन आसतले ते रेक्टिफाय करपाक आसतले रस्त्याचे लायनीन आसलेले पुलीस आसतले हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. हांगासलो ट्युरिस्ट येवपी तांच्यांनी हांगासले रुल्स फॉलो करचे जेणे करून आमी सातत्यान अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन तांचें स्वागत करता जाल्यार राज्यांतले कायदे फॉलो करपूय हें तांचें काम आसा. म्हणून म्हाका दिसता ते जर करीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात आमी क्रायम कंट्रोल्स हांगासर दवरपाक शकतले. दुसरे वटेन गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस आपल्या पद्दतीन वावुरतात देखून सगळ्यांनी पुलिसांक सहकार्य करपाची गरज आसा. तशेंच रेंटाक रावपी टेनंट्सांचो गुन्यांवांत चडशे फावट संबंद आसता अशें मुख्यमंत्री सांगता. आयकात. राज्यांतल्या सगळ्या लोकांनी पुलिशीक सहकार्य करपाची गरज आसा. आमी पळयता की क्रायम चोरी ह्या सगळ्याचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आपल्या परीत पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात हे काम करीत आसा. राज्याचें जें सहकार्य मेळत म्हणजे आमी जशें म्हणटा की टेनंट व्हेरिफिकेशन्स आमी कांय दिसां पयलीं लॉन्च केले. टेनंट व्हेरिफिकेशन निमित्तांत गोंयांत येवपी आयदर लेबर आसत किंवा बाकीचे आसत हांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक सुरवात जालां जेणे करून ताजेर कंट्रोलूय येवपाक लागल्या. म्हाका दिसता 100% आपल्या घरांत जाका आमी दवरता ताजें पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवप ही काळाची गरज आसा. जर तें घेतलें ना जाल्यार आमी वेगवेगळे इन्सिडंट पळयता वीच इज खासा करून आमी घरांत दवरलेल्या टेनंटा खातीरच जाता आनी ताजो मागीर पश्चाताप करपाची पाळी ही खुबश्या गोंयकारांचेर आतां पर्यंत आयल्या. पुलीस भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेचेर आधारीत केल्या. हालींच भरती जाल्ल्या PSI बॅचाक प्रशिक्षणा खातीर दिल्लीत धाडल्यात. तशेंच भविष्यात पुलीस दळाक चड सक्षम करपा खातीर यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पुलिसींतली रिक्रुटमेंट आसतली ही बी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपर्टायट ट्रान्सफरंट मेरीट बेज करपाची जी संकल्पना मांडल्या ताकाय खूब मोठो हो सहभाग आस्पाव जाला. नुकतेच PSI म्हणून भरती जाल्ले सगळे PSIची बॅच ही दिल्ली हांगासर ट्रेनिंगेक गेल्या. त्याच बरोबर थोड्याच दिसाच्या भितर पुलीस भरती बी ही स्ट्रीमलायन करून जाता तितके बेगीन आनिकूय बी पुलीस फोर्स हे ज्यादा तर भरती आमी करून घेतले. गोंय हे एकमेव राज्य आसतलें कारण कंटिन्युअसली होमगार्ड म्हणून सर्वीस करपी ह्याच होमगार्डाक पुलीस सेवेत भरती करून घेवपी हे फक्त आनी फक्त गोंय राज्यातूच शक्य जालां कारण तांची सर्वीस डेडिकेशन हे तांकां फावो जाता. म्हणून म्हणजे होमगार्ड टू पुलीस करपाची काम हे आमच्या ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी तें साकार केलां. सातत्यात आमी पळयता की पुलीस हे आपली ड्युटी फॉलो करता आसतना राज्यांतल्या वेगवेगळ्या क्रायम जावचे न्ही म्हणून सातत्यात प्रयत्न करता. लोकांनी बी म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट्स आनी बाकी सगळ्यांक सहकार्य करचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अपघातांचो आंकडो सेगीत वाडत आसा. बिरेस्तारा कोपार्डे 70 वाठारात 2 स्कुटरी मदीं समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पळयात. पयले हांगासर न्हू पूण कोणाक अशें लागलें तेन्ना 108 येयली तेन्ना पयले तो आतां प्लेजर वाला पळय तेका म्हणजे लागला तेका तकलेक लागला आनी ही कोण चलयताली बायलूच चलयताली तेका तोंडाक लागला आनी तेका तकलेक लागला तकली लागला मागीर रोखडीच 108 येयली. हय 108 रोखडीच येयली.
सध्या आमी कोपाडे सत्तरी हांगासर आसा आनी कोपाडे हांगासर आतांच कांय वेळा पयलीं 2 स्कुटरी भितर अपघात जाल्लो आसा आनी 2 जाणां तो स्कुटर चालोवपी जो प्रेजर वॉर्डर आसा ह्यो गंभीर जखमी जाल्लो आसा जशी ती दुसरी बायल आसा ती सुद्दां ह्या अपघातान जखमी जाल्ली आसा मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपेच्यान चोरोणे वचपी एक प्लेजर स्कुटर जो चलोवपी पांडुरंग गांवस ह्यो वाळपेच्यान चोरोणे हांगासर वयतालो तशीच जी स्कुटर आसा ही वाळपे सायडीन वयताली आनी जेन्ना हांगा फॉरेस्ट नर्सरी कडेन पावली तेन्ना टर्नाचेर दोगां भितर हो समोरा समोर अपघात जालो आनी जी प्लेजर आसा आनी फॅसिनो स्कुटर आसा ही दोगां जाणां फेकली गेली आनी भितर जो पांडुरंग गांवस आसा हेजे तकलेक खूब मार लागलेलो आसा आनी तेका दोगांक तशी दुखापत जाल्लेली आसा आनी ही बायल आसा तिका सुद्दां तोंडाक आनी बाकीच्या एका हांगासर मार लागलेलो आसा आनी तांकां दोगांक 108 वाळपे हॉस्पिटलान व्हेल्लेले आसा आतांच पोलीस येयल्ले आसा आनी जाग्याचेर हांगासर पंचनामा केल्लो आसा भितर अपघातान स्कुटरीचे 2 स्कुटरीचे खूब लुकसाण जाल्लेले आसा ह्या वेळार फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे फातोर्डा वाठारांतल्यान सायबर फटवणुकीची धक्कोदायक घडणूक मुखार आयल्या एका कुटुंबाक वट्ट 10,20,000 रुपयांची तोपी घाली दुबावीत आरोपीन स्वता बँकेचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगीत संबंधित कुटुंबाकडेन संपर्क साधलो तुमचे KYC व्हेरिफिकेशन प्रलंबित आसा नाजाल्यार खाते बंद जातले अशी भिरांत दाखयत एक बनावट लिंक धाडून बँक खात्यांतले पयशे घेतले पुराय गोंयभर गोंय क्रांती दीस सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमदारांनी तशेंच मंत्र्यांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओपून सलामी दिली गोंय क्रांती दीस म्हळ्यार डॉ राम मनोहर लोहिया आनी गोंयकारांच्या काळजांत पेटयल्लो जनक्रांती चळवळीचो दीस ह्याच दिसाची याद म्हणून पुराय गोंयांत क्रांती दीस मनयतात पळयात गोंयच्या विंगड विंगड भागांतली गोंय क्रांती दिसाची कांय खिणचित्रां
कारापूर सर्वांच्या आंदोलनाक गोंय क्रांती दिसाक कीट पेटली. आझाद मैदानार लोकांनी मोर्चा वरतना लोकांक आडायले. देखून लोकांनी सरकारा आड तीव्र नाराजी उक्तायली. सरकार अर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादतात असो आरोप करीत हाचो निषेध म्हणून आंदोलकांनी भीक मागून पयशे जमा करून पुलिसांक दिवपाचो यत्न केलो. मजगतीं आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले. कारापूर सर्वंटचे लोक फाटले 2.5 म्हयन्याच्यान लोढा प्रकल्पा आड आंदोलन करतात. बेरेस्तारा त्यांच्यानी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाचो यत्न केलो, मात पुलिसांनी तांकां वाटेकूच आडायले. लोकांनी सरकारा आड तीव्र नाराजी उक्तायत. सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादतात असो आरोप आंदोलकांनी केलो. मजगतीं बोवाळ घालपी आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले. हे सगळी बायलांनी सगळ्यांनी म्हणजे फुगडी घालपाचे, धालो जावं कविता म्हणपाचे, आमचो आपलो एक स्लोगन दिवपाचो. हेजो व्हडलो ह्यो हावज ऑफ अभिनंदन लोधाचो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येता. तेजे कशें कितें हानिकारक आसा लोकां खातीर आनी गांवा खातीर ते आमी दाखोवपा खातीर हांगासर येयल्ले. आमी कोणाचो बहिष्कार करपाक, कोणाक गायी घालपाक जावं कोणाचेर फातर मारपाक आमी हांगासर येवंक नासलो. आमचो असो उद्देशूच नासलो. म्हाका खबर ना खंयच्या कारणाचेर आयज आमच्या लोकांक डिटेन केलो वयता, आयज आमच्या लोकांक पुलिशेन हेले वयता. म्हाका खबर ना, म्हाका कळना. हेजो उत्तर ह्या सरकारान आनी ह्या पुलिसांनी दिवपाक जाय. आयज क्रांती दिन आहा, आयज क्रांती दिनाक चळवळ जाल्ल्यो आनी ह्या क्रांती दिनाक जर कोण चळवळकारी आहा तांकां जर तुमी अशें डिटेन करता जाल्यार हे आमी खपोवन घेवचे ना. हेजें उत्तर तुमकां दिवचें पडटलें. गोंय क्रांती दिसा निमतान आंदोलकांक ताब्यात घेतिल्ल्यान दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. पोर्तुगेज हुकुमशाय सालाजारा कडेन सरकाराची तुळा करून खर निशेध केलो. खूप दुखीची गोष्ट ही आयज क्रांती दिवस. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दीस क्रांती सुरवात केल्ली आनी फायनली पुर्तुगेजांक भायर उडयले. तेन्ना पुर्तुगेजांचो कोण जो पळय तांचो पळय वडील आशिल्लो तो सालाजार, वर्स्ट डिक्टेटर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. आनी आयज इट इज अ रिपीट ऑफ दॅट हिस्ट्री. कारापूरचे लोक आनी सगळे संबंध NGOज आनी सगळे थंय आयिल्ले आझाद मैदान. कित्याक आयच्या दीस सांगपाक की आमचो संघर्श चालू आसा. आयज रेव्होल्युशन दीस आमी एक रेव्होल्युशन हाडया. जे सालाजाराचे डिक्टेटरशीप आशिल्ली ती बंद करया. अनफॉर्च्युनेटली आनी आयरॉनिकली जे पळय पीसफूल जे आयिल्ले आझाद मैदानार तांकां पुलिसांनी धरून सगळ्यांक व्हेले. सो कित्याक लागून? कित्याक हातून दाखयता की सालाजार अजूनय आसा. ना 100% हांवें सांगिल्ले भाशेन तांकां कसलो प्रोटेस्ट नाका. लास्ट मिनट तांकां कसली म्हाका दिसता तांकां आवाज स्टिफल करपाची तांकां एक पडलेले आहा. आनी बेसिकली द पुलीस आर पपिट्स. दे शूड नॉट एक्ट ऑन दीस टायप ऑफ डिक्टेटोरियल एटिट्यूड. दीस इज डिक्टेटरशीप. जे पुर्तुगेज करताले तेज्या परस आज गोंयांत चल्ला आनी हांव मागतां की इमिजिएटली हांकां रिलीज करून हिंगा हाडचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फुडल्या 15 दिसां भितर पावस पडलो ना जाल्यार कितें जातलें हाची कल्पना करपाक लेगीत आपल्याक भिरांत दिसता. परिस्थिती सद्या सामकी गंभीर आसा आनी आतां फकत देव आमकां वाटावपाक शकता. फुडाराची तयारी करपाची गरज आसा आनी उदका संवर्धनाचे दिकेन ठोस पावलां उबारपाची गरज आसा अशें कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. पावस पडलो ना जाल्यार व्हड संकश्ट येवपाक शकता अशें तांचें म्हणणें. is very alarming. Now I can't imagine what's going to happen. म्हणजे आज देखून पावस पडना. सो आनी एक 15 दीस पावस पडना जाल्यार म्हाका दिसता एक्झिस्टिंग सप्लाय आहा ती पासून हें जातली. I am only praying that it rains. Now only God can help us. I think no one can help us in this thing. It's जात पडे in very bad situation. शेतान you won't imagine लोकांक शेत रोयले तांकां रोव पड गायला तांकां शिंपताय उदक शिंपताय ती. आतां रोव येतलो आनी केदो जातलें I don't know. I'm just praying that something good happens, but we have to take steps. Whatever water we can save, if we can do some desilting, we have to do some silting for more catchment area to be under water logging. म्हणजे उदक उरपाक, थांबण उरपाक. Whatever can be done, it has to be done now. Provided, म्हणजे taking into बरें
नॉलेजेबल पर्सन घेवन तेगे एडवायस घेवन करपाचें. आतां पावस जर पडलो अनादर एक्चुअली पयलो पावस आसा तो दर्या वयता. सप्टेंबर ऑक्टोबर पावस आसा तो ग्रावंड वॉटरान वयता. तो देखून पडलो जाल्यार म्हाका दिसता वी वील हॅव सफिशियंट. अदरवायज जस्ट फॉरगेट इट. Well, we are requesting the government also to see what best can be done. We can get some technology to see that some saving can be done. That's all. According to some people who knowledgeable people, म्हाका कोण एकदां सांगलें की एशलें तेन्ना 80-100 years back जाल्लें एल निनो इफेक्ट जालो तेन्ना some 2 lakh people had died. I don't know how far it is true, but if it is true, I think something like that will happen. It is like another COVID. कोविड जाले ते भाशेन कितको लोक हे जाला ते भाशेन आनी आतां कोविड हांव कांय उलोवपाक शकना तें मॅन मेडार कितें तें, बट दीस इज नॅचरल डिजास्टर. हें कोणाचें ना म्हणून मेळना. आमी स्टेप्स घेवपाक जाय. म्हाका दिसता वील हॅव टू रेशन वॉटर. परिस्थिती अशी ती रेशन करपाक पडटलें वॉटर. सो हांव लोकांक मागता स्टार्ट प्रिपेरींग युअर सेल्फ. तुवें बांय कितें आहाय तें आतां हें करून दवरे. आतां तेजें हें करे कितें तें उदक काडपाची तयारी करे. कित्याक दे वील बी हार्डली वॉटर टू ड्रिंक इफ इट डजंट रेन. ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर लास्ट पास पडटा. सप्टेंबर ऑगस्ट जो तर पास पडना वी आर इन फॉर बिग टाइम ट्रबल. राज्यात 30 ते 40 हजार फ्लॅट लोकांनी घेतल्यात, पूण ते तांच्या नावार जाल्ले ना. फुडल्या 15 दिसांत म्हजो फ्लॅट येवजण हाडटले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. ह्या येवजणे खाला स्वताचे फ्लॅट नावार करपाक मेळटले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हजे घर येवजणे उपरांत मुख्यमंत्री सावंत हांणी ही घोशणा केल्या. गोंयभरांतले जवळपास हांव कमीत कमी म्हणटा 30 ते 40 हजार तरी फ्लॅट आसतले तेंच्यांनी अशा पद्दतींतल्या कॉपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान फ्लॅट घेतलो, बिल्डरा कडल्यान फ्लॅट घेतलो म्हणल्यार तो म्हजो फ्लॅट जालो ना. अजुनूय बी तो फ्लॅट त्याच्या नावार ना. त्याच्या कडेन एक तर शेअर होल्डर सर्टिफिकेट आसा, ना जाल्यार त्या कडेन एक एफिडेविटाचे कागद आसा. तेजे ओरिजिनल डॉक्युमेंट जर पळयशीत जाल्यार ताच्या कडेन ना. आनी ते करपा खातीर आमचो रजिस्टर्ड ऑफ कॉपरेटिव्ह आपटे आसतलो, तांचो सेक्रेटरी आसतलो आनी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू ऑफ संदीप जेकीस आमी 15 दिसाच्या भितर आनी ती इतकी सुटसुटीत म्हणजे प्रत्येकाक जरी जुनी बिल्डींग जाल्यार आसत 40 वर्साची तिचो जागो हो ओरिजिनल ओनराच्या नावार आहा. तो आयज सायन मारिना. बांदला तो बिल्डर मुंबय गेलो, तो आयज गोंयांत ना. आनी फ्लॅट घेतला तो बाबडो रावता. तेजी 2 जनरेशन जाली. परत बांदतलो जाल्यार ताका बांदूंक मेळना. हो प्रॉब्लेम सुटावो जावचो, तो फ्लॅट त्याच्या नावार जावचो आनी मेजॉरिटी ऑफ द सोसायटीत असलेले मेंबर जे डिसिजन घेता ते खरे जावचे. कारण बेश्टे आडोवंक जाय म्हणून आडोवप आनी लोकांक प्रॉब्लेम क्रिएट करूंक जाय म्हणून 25 जाण आसत जाल्यार 2 जाण आडमेळें धरून हाडपाचें काम हे बऱ्याच सोसायटींनी करता कंटिन्युअसली. म्हणजे पयरूच जेन्ना रिव्ह्यू घेतालो तेंच्यांनी म्हाका सांगलें. त्या खातीर म्हजो फ्लॅट म्हाका दिसता चडांत चड अशुतोश 15 दिसांनी 15 दिसाच्या भितर आमी म्हज्या घरा सारकोच म्हजो फ्लॅट ही योजना घेवन येता. लोकांच्या नावाचेर स्वताचो फ्लॅट हो स्वताच्या नावार जातलो हे म्हजें सरकार सांगता. दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षकान काणकोण, मडगांव, फोंड्या आनी वास्को उपविभागीय पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. परतून जावपी नीट परीक्षेच्या फाटभुंयेर कायदो आनी सुवेवस्था तशेंच परीक्षा मुक्त आनी नीती म्हत्वाच्या वातावरणात जावची हाची खात्री करपा खातीर नियाळ घेतलो. दक्षिण गोंयांत अंदू नीट परीक्षे खातीर वट्ट 4 परीक्षा केंद्रांची वेवस्था केल्या. तातूंतले 2 वास्को, 1 फोंड्या आनी 1 कुंकळे. बसके वेळार परीक्षा केंद्राचेर सुरक्षा, येरादारी नियंत्रण, उमेदवारांची सुटसुटीत हालचाल आनी कसलेच गैरव्यवहार जावचे न्हय हे खातीर गरजेचे उपाय हांचे विशीं चर्चा जाली. नीट एग्जाम जी जावपाची आसा ती 21 तारखेक जावपाची आसा आनी ताका लागून पुलिसेन जयत तयारी चालू केल्ली आसा. कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त आनी ताजी एक्चुअली कितें तयारी जाल्या हाका लागून SP सावथान आज एक मिटींग कंडक्ट केली. हातूंत भितर SDPO काणकोणा, SDPO मडगांव, SDPO फोंडा आनी SDPO वास्को अलॉंग वीथ त्या रिस्पेक्टेड ज्युडिशिक्शनांतले PI हांची जी तयारेक लागून आनी सेक्युरिटीक लागून तांणी मिटींग कंडक्ट केल्ली आसा. तांकां मार्गदर्शन केल्लें आसा. त्याच बरोबर कितें फॉलोअप करचे, कितें रुल्स पाळचे, खंयची खबरदारी घेवची हाची तांणी म्हायती त्या प्रत्येक ऑफिसराक दिल्ली आसा. ही जी एग्जाम जावपाची आसा ती 4 सेंटरान जातली. फोंडा, वास्को 2 आनीक काणकोणा, कुंकळे 1 सेंटराक. सो ह्या SDPOची आनी पुलीस ऑफिसरांची आज SPन मिटींग घेतिल्ली आनी तांकां मार्गदर्शन त्या भशेन केल्लें आसा. हाजी फाटली हें म्हणजे
गेल्ले खेपेक पेपर जो लीक जाल्लो ताका लागून खबरदारीचो उपाय म्हूण तांणी एक्स्ट्रा सेक्युरिटी आनी स्टेप्स हे पुलीस आपले तरेने घेवपाची तांणी मार्गदर्शन तांकां केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मरतनाकार. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. मोर्जे वाठारांत रिक्षा, मोटार आनी थारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांतल्या 2 चालकांनी घडणूक थळावेल्यान फुजो काडल्यो. जाल्यार रस्त्या कुशीक चलत वचप्या मदले एकले तरणाटेक आगताक मरण आयलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ही घडणूक रातच्या 11 वरांचेर घडिल्ल्याचें कळटा. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची ओरबेभरीत परबी भेटोवपी संकल्प आमोणकर, आमदार मुरगांव मतदारसंघ, चेअरमॅन सिवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि श्रद्धा संकल्प आमोणकर, नगरसेविका मुरगांव नगरपालिका. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे